कामना पूर्ती जय देव। लंबोदर पीतांबर फणीवर बंधना सरळ सोंड वक्र तोंड त्रिनयना आज रामाचा वट। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी जय शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। श्री पंडित महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। समस्त शिवप्रेमीक माय मोगाचो येवकार आज संगमपूर शिवसाम्राज्य समिती यांच्या वतीन आज सकाळी आमच्या सोबत आशिल्ले श्री गोयचे मंत्री आणि सांगेचे आमदार बाब सुभाष फळदेसाय आज सकाळी आम्ही समिती आणि त्यांच्या सोबत श्री पाईकदेव देवस्थानाक वचून नमन करून सांगणी करून तसेच हांगा येऊन आमच्या शिव महाराजाच्या चरणीक आम्ही भव्य मूर्ती उबारपाचे शिव महाराजाची छत्रपती शिव महाराजाची भव्य मूर्ती उबारपाची पायभरणी केल्ली आसा। ह्या पायभरणीक आमचे बरोबर आशिल्ले आमचे समस्त शिवप्रेमी आणि समितीचे वांगडे तसेच आमचे बरोबर आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय तांचे हांव सगळ्यांक स्वागत करता तुमचे सगळ्यांचे। आणि आज खूब खोशी भोगता कारण की फेब्रुवारीच्या 19 तारखेर शिवजयंती दिसाक आमी भव्य अशी मूर्ती हांगा स्थापीत करतले। त्या मूर्तीच्या स्थापिता लागून हांगा चबुतराचें काम सुरू जातलें आणि त्या चबुतराचे आज पायभरणी चालू आसा जाल्ली आसा। तो खूब सांगतना खोशी भोगता की ह्या कार्याक आमकां सर्व धर्माच्या लोकांनी सहभाग केल्ले आसा तशेंच आमकां समस्त लोकांनी फुलतोय पाकळी आपले योगदान देऊन आमकां ह्या कार्याक सहकार्य केल्ले आसा। तशेंच हांव आमच्या सुभाष सरा कडेन मागता की ताणें ह्या वेळाचेर आपली 2 उतरां उलोवची। नमस्कार। संगमपूर शिवसाम्राज्य समितीतर्फे आयोजित या पायाभरणी समारंभात ज्या जाग्याचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांची भव्य दिव्य ब्रॉन्झ जो स्टॅच्यू जाता ताचो चबुतरा आसा ताचें फावंडेशन घालपा खातीर आमचे भितर जमले आमचे अध्यक्ष बाब संगम नायक तशेंच संगमेश्वर नायक तशेंच आमचे कावन्सिलर बाब इकबाल सय्यद आमचे बाकीचे सगळे आमच्यो कावन्सिलर बाय अर्चना सुप्रज बाब तारी तशेंच आमचे मिस्टर दिनेश भंडारी सत्यवान बाई नायक तशेंच आमचे संतोष बाब हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे शिवप्रेमी हांच्या सगळ्यांच्या आयज उपस्थिती भितर ह्या पायाभरणी आमी समारंभ केल्लो आसा। म्हाका पूर्ण खात्री आसा येता त्या 2 म्हयन्या भितर अत्यंत बरे तरेचे म्हणजे एक एस्थेटीक आनीक 400-500 वर्सां आमचे टिकपाचे अनेक सेंच्युरीज टिकपाचे सारखे ह्या पुतळ्याची स्थापना आयज आमी करपाक फुडें सरले आसात। गोंय सरकाराचो तशेंच बाकीच्या सगळ्या आमच्या शिवप्रेमीचो सगळ्या धर्माच्या लोकांचो सहभाग आसलो आनीक म्हाका दिसता की सांगेच्या ह्या भागाक एक सन्मानाचे चिन्ह अशें म्हणून जे वावुरतले ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अशें एक पुतळ्याचे सिंहासनारूढ पुतळ्याचे आयज हांगा आमी फावंडेशन घाल्लें आसा। आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमच्या सांग्यावेली सगळी जनता क्रिस्तांव आसतले मुसलमान आसतले हिंदू आसतले शिवप्रेमी आसतले देवभक्त आसतले भावीक आसतले हे सगळ्यांच्या आशिर्वादान कृपेन आणि तांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यांतल्यान दानांतल्यान आयज सरकाराच्या मदतीन ह्या भव्य दिव्य छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे आमी अनावरण करतले 19 डिसेंबराक परत एक फावटी 3 दिसांचो बरगत असो कार्यक्रम ज्या कार्यक्रमान भितर खूब पयसुल्ल्यान आमचे शिवप्रेमी येतले आनीक त्या खातीर आमी जय्यत तयारी सुरू केल्ली आसा। पूर्ण खात्री आसा की 2 म्हयन्या भितर हें काम पूर्ण जावन आज पुतळ्याच्या कामान भितर पुण्यान भितर जो सुरू आसा पुतळ्याचें बांदकाम तेंय सुरू जाता आनी हांगा आमी चबुतऱ्याचेंय काम सुरू केल्लें आसा। देव बरें। पयली सुवातेर तुमकां सगळ्यांक नमस्कार। संगमपूर शिवसाम्राज्य समिती सांगे हाणें एक लास्ट इयर हांगा शिव महाराजाचो पुतळो उबो केल्लो। तो मुर्ती बसयता आसतना आमच्याच मनाक खंय तरी अशें जाल्लें की फुडल्या वर्सा येयसर म्हणल्यार आमी एक भव्य
ब्रासाचो मुर्ती बसयतली आनी ती सुद्दां भव्य आसतली आनी बरी स्वरुपान आसतली असो आमची एक संकल्पना आशिल्ली. त्या संकल्पनाक वावरता आसतना आमी खूब प्रयत्न केले की आमी ती यंदाच मुर्ती स्थापीत करपाची म्हणून. सो येता त्या फेब्रुवारी 19 तारखेर आमी ती मुर्ती स्थापीत करतली. ती भव्य आसतली. सो त्याच्या पांयभरणी म्हणल्यार आज चबुत्तरा जेन्ना शिवाजी महाराजांचो पुतळो त्या चबुत्तराचेर बसतलो त्या चबुत्तराचे पांयभरणी आज जाल्ली आसा. ती चबुत्तराची बी पांयभरणी म्हणल्यार ती बी चबुत्तरा भव्य आसतलो, व्हडलो आसतलो, जे करून मुर्ती आनी चबुत्तरा हे 400 वर्स सकीत तिगून उरतले अशे त्या रितीन आमी तो करपाचो संकल्पना घेतिल्ली आसा आनी तो प्रयत्न चालू आसा. तेजे आज फावंडेशन जाल्लें आसा. खूब खोशी भोगता जेन्ना सांगे वाठारांक जेन्ना सर्व धर्माचे लोक एकत्र जावन असली बरी कार्याक जेन्ना सहकार्य करता, आपले फूल थंय पाकळी दिवपाचें आपलें योगदान दिता आनी खूब खोशी भोगता जेन्ना सगळे धर्म समभाव एक जावन असले विचार घेवन मुखार व्हरता. छत्रपती शिवाजी महाराजाचें योगदान कितें आसा हें कोणाकूच सांगपाची गरज ना. सो सांग्यार ही मुर्ती नाशिल्ली ती आमच्या आमदारान, सांगेचो आमदार आनी गोंय राज्याचो मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय हांचो हेतूक मोलाचो वांटो आसा. ताणें सरकारा कडल्यान कितें आमकां सहकार्य लाभूं शकता तितलें सहकार्य ताणें आमकां मेळून दिल्लें आसा. तशेंच आमी सगळे समितीन वाठारान भोंवून सगळे घरांनी भोंवून जे फूल थंय पाकळी लोक जे आपली देणगी स्वरुपान दितात ती आमी स्विकारलेली आसा आनी तांकां रिसिप्ट तशी दिल्ली आसा. आनी जे करून तांकां तांच्या ह्या मुर्ती बद्दल छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या मुर्ती बद्दल तांचें एफेक्शन उरपाक जाय की तांकांय दिसपाक ना फूल थंय पाकळी ह्या मुर्ती लागून आपलें योगदान आसा. सो ती संकल्पना धरून आमी सगळे वाठारांक भोंविल्ले आसा आनी आमचे फंड रेज केल्ले आसा. तशेंच आमी खूब फंड रेजींग एक्टिविटीज केल्ली आसा. आमी लॉटरी कुपनां घातिल्लीं आसा. आमी मडगांव 21 डिसेंबराक नाटक दवरिल्लें आसा मुंबयचें गोश्ट संयुक्त मान अपमानाची म्हणून. त्या नाटकाकूच लोकांनी टिकेटी काडची आनी नाटक 21 डिसेंबराक पळोवपा येवचें आनी आमकां सहकार्य करचें. चड कांय उलोवची ना. परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद करता कारण की ही सांग्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुर्ती जावप म्हणटा तें एक व्हडलें स्वप्न आनी तें स्वप्न सांग्यार साकारपा वाटचाली भितर आसा. तुमच्या सगळ्यांचो असोच सहकार्य लाभतलो अशी आस्त बाळगेता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू.